कातोलिक लोकांनी अवकार माईक दवरलेले विरुद्ध जावन आसा आतां गांवांत आणि जेजू बाळकाक घेवन अशी अरेबियाची माय कुयन आनी भायर गांवाच्या कातोलिक भक्तिकांक सदांच मोगाची आनी लागची जावन आसा ह्या गांवांत बरी माईक दिलेल्या विरुद्धावरवी ती उत्तर आनी दक्षिण अरेबिया देशाची पातळ माय जावन उंच उबारल्या वरीचे तुमचे मुखार दिसचे पितुरेचे लिथोग्राफ कॉपी 1908 इसवेंत अहमदी हांगासर कातोलिक कार्मेलिट फ्राद थियोफानो उबालो स्टेल्ला आनी वरीची इमाज करून भक्त्यार्थीचे भक्तीपणाची सुरवात केली तर मोगाचें नांव तुमचे मुखार माय अरेबियाची गुडलबेची अवकार साहेबी तिका कातोलिकांनी दिले जावन आसा 1931 वर्सां जेजूची माय बरी दिसभर सुमार 5 कोटी दिश्टी पडली जावन आसा आबा संबंधित असलेल्या लोकांचेर एक पवित्र प्रतिमा मेक्सिको सिटीच्या आवर लेडी ऑफ गुडलबेच्या पासरिकांत दवरल्या बाबा लिओ 13 आणि हे प्रतिमेक 8 फेब्रुवारी 1880 आणि 1 दिसा कानुनिका राजाभिषेकाचो हुकूम दिलो आणि 12 ऑक्टोबर 1809 आणि 5 दिसा तिचो पौद्गलिकल राजाभिषेक जालो मोगाचें नांव तुमचे मुखार आवर लेडी ऑफ गुडालबे गणित असले प्रमाणे मोरी दोन बोगी तामिळनाडूच्या नागपट्टणात ताकबीच्या एका चर्च्या बंद्याक दिश्टी पडली आता जेजू घेऊन बंगाराच्या रंगाचे कापड नेसून असलेले ते स्त्रियेन त्या चर्च्या बंद्याक वेलांकनी या जाग्यावर बसवून थंयसर असलेल्या एका कातोलिक मनुष्याकडे एक मोबाईल उभारून आज्ञा दिली तिचे मदतीन त्या चर्च्या बंद्याची पिडा शिडा संपूर्ण गुण जावन केली
आणि ताचे उपरांत वेलंकरी मायेक भलायकेची माय म्हणल्यार बिरुदांत आता ती आमच्या समेस्ताची पिडा दूर करची आमची मोगाळ आवय जावन नावडल्या मोगाचे तुमचे मोगाळ सोबीर सुंदर वेलंकरी साहिबे रोमन कॅथोलिकची भक्तीची भुरग्याच्या भितरल्या जिविताचो दृश्टीकोन तिचे सुख दुःख तिचे सेगुण आणि लिपून दवरले परिपूर्णताय आणि सगळ्या चड म्हणल्यार तुजो देवा बापा विशीं आसलो अवकार मोग तिचो तूं जेजू न्हंयचा आवयचो मोग आणि सगळ्या मनशा कुळाक तिच्या आवय आणि दयाळ परंपरेन बरीचे कथा काळीज $7 श्रद्धांजली आणि गुलबणी रेवडतात तो गुलाब थांबलो वादो तिच्या काळजा भोवतणी लिपोवन दवरतात मोगाचे नो तुमचे बघतात बरीचे कथावी काळीज भगवत आंकवारकरीची कथोलिक पदवी जावन आसा ही प्रतिमा रोमांतल्या सांत आल्फोन्सो ऑफ लिगोरिनच्या इगर्जेंत कायमाची जावन दवरल्या थंयसर आमच्या सततकाळ मदतीच्या मायेक आपल्याचे नवमेन करतात जेजूक आपल्या वेगेंत आनी हातांत धरून अशी माय आमकां कथोलिकांक सदांच मोगाची आनी आमची माती जेजू मुखार दवर आमकां देवीचो पावोवचें एक रूप तर मोगाचे न्हू तुमचे मुखार नित्यादर साहिबे
Lady of Luz वा लूज साहेबीन 1808 फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर बर्नाडेज सागा विरस म्हणल्या एका चलयेक आपल्या आवय सांगता लाकूड एकठांय करतना मुरये मागीर दिश्टीक पडले जावन आसा आनी सुमार 18 वर्सां दिश्टीक पडली आनी तिका तिने तिच्या कथावीक गर्दी समावाचे रुग्ण्याक दाखयले. लूर्द सायबिणीची इमाज लूर्दच्या मसावील फातराचेर आसल्या माटयांत आसा आनी तिची इमाज चढावत खरी एका इकरसाणी रोडट्याक आसची आमी देखताव. बघाचनो लूर्द सायबीन तुमची मुखार हांगासर. फातिमा सायबीन आमकां कॅथोलीक क्रिस्तांव वापरची आनी आमची बाकी आयकुची बरयेची प्रतिरूप जावन आसा. 1917 इसवेंत पोर्चुगल नांवच्या फातिमा त्या भुरग्यांक दिश्टी पडून आपली महिमा दाखयता. त्या भुरग्यांक सांगले प्रकार बरी माय सूर्या बरी करताली आनी तिचे पयले महाझुज आखेर करचे विशीं आनी रशिया गांवांत सुटका दिवचे विशीं सांगले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. बघचें तुमचे मुखार फातिमा सायबीन. ऑक्टोबरच्या 7 तारखेर रोमन कॅथोलिक कॅलेंडरांत आमी आचरण करचे जावन आसा. मुरयेक ही पदवी सुमार 13व्या शेंकड्यांत मेळ्ळी. लिसेस्टर असो 500 आज सायमन द मॉन्टफोर्ट आनी मुरयेच्या सुसांत मध्येच्या सुसांत आल्फ्रीगेलिस्टान हांच्या वयर कॅथोलिक लोकांक मेळिल्ल्या जैता खातीर उपकारी म्हणून आवर लेडी ऑफ विक्टर म्हणजे जैताची राणयेक समर्पण पयले देवाळ बांदिल्ले जावन आसा. बघचें तुमचे मुखार रोजार माई.
कॅथोलिक पवित्र सभेत कार्मेलीन वटीच्या प्राण आणि दर महिन्याने तिका दिल्ले जावन आसा. सुमार 12व्या आणि 13व्या शतकामध्ये पहिले कार्मेलीन दयामंतरी कार्मेल गुड्यार म्हणजे पवित्र जाग्यार स्थापित केले जावन आसा. ताणी उबारलेल्या पहिल्या कपेलात मरियेबाई आपली पात्रोण जावन काडली. 19व्या शतकात चिली गावाच्या लोकांनी कार्मेल साहेबीक आपल्या देशाची पात्रोण जावन घेतली. कार्मेल मायेची ओळख जुलयाच्या 16 तारखेर रचना करतात. बघा चला तुमचे मुखार तुम्ही सुंदर कार्मेल साहेबीक Mystical Rose वा ग्रुप तुगलो ये मोरीचे कार्मियाळ नाव बिरुद जावन आसा. मोरियाळ भक्तेचो एक प्रकार म्हळ्यार अवकार मोरयेच्या प्रार्थनेक उलो मारून तिका विंगड पदविनी लदीन वापरून उलो मारतात आणि ग्रुप तुगलो ही पदवी लॉरेटोच्या लदीन मेळयल्या. तशेंच इटलीत 1967 पावन 1960 आणि 60व्या काळात नोंदण केल्ल्या नोंदणांत मरियान आग्वासाच्या आदारान गुप्त गुलो वा रोजा मिस्तिका अशी पदवी आसा. मोगाचेनो तुमचे मुखार बरी माय रोजा मिस्तिका वा गुप्त गुलो. माता एक बिरुद मोरयेक तिच्या जीवितात तिने काडलेल्या दुखांचो उगडास काडून दिल्ले जावन आसा. मोरयेच्यो 7 दोखी मोगाचेनो तुमचे मुखार दिसतात. 7 बलियो एक मोरयेच्या भक्तीपणाचो व्हड वांटो जावन आसा. कॅथोलिक क्रिस्ती इमाजींत अवकार मारयेक दुखीची आणि रडतली जावन चित्रीत केला. 7 बलियो तिचे काळीज शिंदून आसचे आमी देखता. मोगाचेनो
तुमची मुखार रटली माय दुखी सायली नमो